म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या बोवारी भोव अदीक वेगान वैज्ञानीक संशोधन जाते आसा आनी आमकां आधुनीक माध्यमां मेळते आसात. ह्या माध्यमाद्वारे सगळ्या संवसाराक आमी लागीं घेतला, आमी संवसाराक लागीं जाल्या. असो बरो प्रयोग जायतो जाते आसा आमी जाणा. तरी पूण ह्या माध्यमाद्वारे ह्या दिसांनी जायते वंचन जाते आसा, मोस करते आसात. फोना मारिफात लोकांक बेस्टावन ह्या एक ॲप डावनलोड कर म्हूण सांगून त्या ॲपा मारिफात तुका तुज्या घरांतच बंदिवान करून सोडतात. लायन कट कर नाका म्हणून तुका बेश्टायतात. आळे तुज्या नांवार एक अनामीक पॅकेट आयल्या. ह्या तुवें एक व्हड अपराध केलाय. आतां गृह मंत्रालय आनी इन्कम टॅक्स एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट हाची तुज्या फाटल्यान आसात. देखून तूं सत्राय कर आनी तुका वाचोवंक आसच्यो वाटो एकच. आमी त्या जोगत्या मनशांक धरूंक जाय. देखून तुवें इतले पयशे आमकां दी जाय. लायन कट कर नाका, लायन कट कर नाका म्हणून जोर कर जबरदस्तेन म्हणल्या बरी पयशे दिवंक लावन बियान कंगाल जावन ताणें सांगले बरी करचे. हे संगत्यो जायत्यो सोडून ते आसात. मोगाच्या न्हू तुमच्या मोगाच्यांनी दिल्ले पयशे या तुमी कश्टांनी जोडिल्ले पयशे या तुमच्या उतर प्राये खातीर दवरले, या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर घर बांदूंक या इतर खंयच्याय कारणाक दवरले पयशे दुडू धर्माक कोण एकलो बोलतोच येवन खाता आनी तुमकां फोटोन खाता. तुमचे कश्टांचे गामाचे पयशे मोस करून खाता. त्या विशयान सत्राय सांबाळा. अनामीक फोनां आयलीं तर या खंयचेंय ॲप आयलें जाल्यार या तुका एक खंय पॅकेट आयल्या, तुका एक इनाम आयलां, तुका कितें दिर्वें मेळ्ळां म्हणून सांगून तुमचे कडचे पयशे लुटचे जायते लुटकार ह्या दिसांनी चडल्यात. थोड्याच दिसा आदीं एक पुलीस अधिकारीन म्हाका येवन म्हजे कडेन विनंती केली आमच्या लोकांक समजय जाय म्हणून. जायतो लोक बली जाल्लो आसा ह्या दिशेन. पेपरांनी तवळ येता. तुका कितें भासायतात या तुका कितें बेश्टायतात आनी ताच्या मारिफात असलीं फोनां येवन अनामीक फोनां येवन तुजे बँकाचे नंबर, तुजें पॅन कार्ड या तुजे आधार नंबर इतर खंयच्योय तुजे दस्तावेजां खाण घेवन तुज्या बँकांतलो सगळो दुडू लुटते आसतात. देखून प्रत्येक जावन मालगाड्यांनी ह्या दिशेन जायती सत्राय घेजय. तरणाटी बली जाल्लीं आसात, शिकपी जाणारी बली जाल्लीं आसात. अशें पळयत आसतना आमी आमची बुदवंतकाय कितली आसल्यार मोस करचे ताच्याकी चड बुदवंतकायन कामां करते आसात. जायते फावटी पुलीस इलाक्यांक तांकां धरूंक वचो जावची स्थिती ना. आमी तांणी काडिल्ले पयशे खंडीत आमकां फाटीं मेळना. देखून तुमकां कोणायचेय अनामीक फोनां आयलीं जाल्यार या बेश्टायलें जाल्यार ही बेश्टावणी काणून एकच पुलीस खात्याक या तुमच्या कोणाच्या वळखीच्यांक तुमी खबर दिवन जाता तितल्या बेगी पुलिसांक ही संगत समजय जाय आनी तो वळ मात्र आमी कांयपणी करूंक जातलें. खंयच्याच कारणा खातीर तुमचे प्रमुख दस्तावेजां कोणाकच दिनाकात. रिजर्व बँकांत हांवनी थोडी सत्राय आयल्या. आमी असल्यो संगती इसारिना जावं पॅन कार्ड जावं OTP जावं आधार कार्ड ऑनलायन कोणाकडेच विसारना. तशें आसतना आमकां ही सत्राय सांबाळूंक आनी आमचे कश्टांनी जोडिल्ले दुडू पयशे सांबाळूंक हो एक बरो अवकाश. मोसांत बली जायनाशें सक्कड सुगामायन चलोवच्या खातीर तुमकां हांव सर बरें मागतां आनी संपूर्ण तरान पुलीस इलाक्या कडेन तुमी सहकार दिजय आनी तुमच्या कुटुंबाकी राखून व्हरी जाय म्हणून म्हजी विनंती. खंयच्याच आशेक या खंयच्याच दिरव्याक बेगीनच ग्रेस्तवांच्या संगतीक बली जायनासतना सत्राय सांबाळा म्हणून तुमचे कडेन विनंती करता. कार्लो आकुतीस बेगीनच शांत जावंक आसो माध्यम असो पात्रोन तुमकां इंटरनेट असो पात्रोन तुमकां बेसांवां मागोवन धाडूं देवाची आशिर्वादां मागोवन धाडूं म्हणून मागता.